वास्को मामलेदार कचेरेन गोंयान 15 वर्सां पुराय जायनाशिल्ल्यांक रहिवाशी दाखलो दिवपाची भानगड म्हायती हक्क कायद्या वरवीं दिल्ल्या म्हायतींतल्यान उक्ताडार आयल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार कितल्याशाच जाणांनी फटीचे रहिवाशी दाखले दिवन सरकारी नोकऱ्यो मेळयल्यात। वास्को मामलेदारा भितर 10 ते 12 अशा भानगडीचे दाखले बिगर गोंयकारांक दिल्ल्याची म्हायती हक्क कायद्यान दिल्या। गोंयची युवा पिळगी सरकारी नोकरे खातीर वाणो झरयतात, पूण लाखांनी रुपया दिवन लेगीत तांचे काम जायना। मात सरकारी अधिकारी गोंयच्या युवांचो नोकरेचो हक्क मारतात अशें दिसून आयला। म्हायती हक्क कायद्या अंतर्गत मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को मामलेदारान रहिवाशी दाखलो दितना व्हड भानगडी केल्यात। महाराष्ट्राचो एक रहिवाशी ऑक्टोबर 2000 हे वर्सा 10वीची परीक्षा गोंया भायर पास जाता आनी 2014 हे वर्सा ताका रहिवाशी दाखलो वास्को मामलेदारान मेळटा। म्हणल्यार गोंयांत 15 वर्सां पुराय जावचे पयलींच रहिवाशी दाखलो दिवपाची भानगड वास्को मामलेदारान केल्या हे सिद्ध जाता। डॉक्युमेंट सिद्ध हा एक केस सांगता तुमकां। हांगासर एक महाराष्ट्रान एक डॉक्युमेंट आसा, तेतून क्लियरली मेन्शन आहा की तो ऑक्टोबर 2000 तो महाराष्ट्राची 10वीची एग्जाम पास जाता 2000 सालान ऑक्टोबराची। त्याच्या उपरांत ताका 2014 ही आरसी इश्यू जाता आनी एका केशींत एका अर्जदारान सलग 15 वर्सां गोंयांत पुराय करूंक नाशिल्ल्याचे ताणेच दिल्ल्या कागदपत्रांतल्यान कळटा। तलाटी आनी मामलेदार फकत पयशे करपाक उठल्यात असो खर आरोप गोवा फर्स्ट ह्या संघटनेचो परशुराम सोर्नुलेकारान केला। हातूंतले कितलेशेच जण वीज खात्यान कामाक लागून सरकारी पगारय घेतात। तर एका मनशाक 15 वर्साचो गोंयांत रावूंक जावंक ना असल्या मनशाक आरसी मेळटा। हांगासर आनी एक केस सिनारियो आहा, हांगासर एका आरसी इश्यू जाला, हेतून कंटिन्युअस आरसी म्हणटात ते हिंगासर हेची 3 वर्सां हो कर्नाटकांत रावला आनी ह्या मनशाक तेंच्यांनी विदावट गॅप आरसी दिल्लेली आसा। हेच्या वयल्यान कळटा की हे जे तलाटी किंवा मामलेदार आहा हे हांगा फक्त पयशे करपाक उठलेले आहा आनी गोंयकारांचो हक मारपाक उठलेले आसा। गव्हर्मेंट जॉब आनी हे शॉकिंग म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात हे लोक कामाक आसात आनी आयज आमचो टॅक्स पेयरांचो पगार जो हेजो डिजर्विंग करना। हेंच्यांनी आपल्या स्टेटीन वचून कर्नाटकान महाराष्ट्रान वचून जॉब घेवंक जाय, ना की गोंयांत येवन जॉब घेवंक जाय। संबंधित वास्को मामलेदारान तलाट्याचेर बेगोबेग कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयांत याचिका घालपाची शिटकावणी गोवा फर्स्ट ह्या संघटनेन प्रशासनाक दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।